जुनाचे 5 तारखेक संवसारिक पर्यावरण दीस मनयतात। या निमतान पाळोळेच्या साबार संघटना विविध कार्यावळी करतले। आयका देविदास गावकाराचो रिपोर्ट। येता त्या 5 तारखेर पर्यावरण दिवस। ह्या पर्यावरण दिवसाच्या निमित्तान खास करून काणकोणातल्या पाळोळे ह्या भागान विशेष कार्यक्रम जावपाचो आसा। जे पर्यावरणाचेर काम करता सिनियर सिटीजन, त्याच बरोबर गार्बेज क्लिनिंग अशा स्वरूपाच्या मनशांकय हांगा मान दितले आनी त्याच पद्दतीन वेगवेगळ्या लोकांक वेगवेगळी झाडां दिवन ताची योग्य पद्दतीन निगा कशी राखून पर्यावरणाचें राखण कशें करप हाचेर खंय काम करतले अशा पद्दतीचे माहिती गोंयकार NGO आनी हेर त्या वाठारांतल्या संघटनांनी आयज पत्रकार परिशदेक दिली। जुनाचे 5 तारखेर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो प्रोग्राम आमी पालोले यूथ क्लबांक 4 कॉमेस करतले। मागता आमच्या सगळ्या काणकोणकारांक थिंगा ह्या प्रोग्रामाक येवंक आनी ह्या प्रोग्रामाक आमी आमचे म्युनिसिपालिटीचे लेबर आहाय, बीच क्लीन कोत्ताय ते भायल्यो ते लेबर्स आनी आमचे गोंयकार NGO तेंचे थोडे लेबर्स हे आमचे एनवायरमेंट निवळ दवरूंक आमकां जायते आदार करता। ते निवळ दवरताय म्हूण आमकां खूब आदार जाता तेंचे कडल्यान, सो तेंचो आमी एप्रिसिएशन करतले। दुसरें आमी आमचे यूथ भुरगीं एकठांय जावन तेमी ल्हानशे पावर पॉयंट्स रेडी केल्या, तयार केल्या, कशें आमी एनवायरमेंट निवळ दवरचें, एनवायरमेंट कित्याक आमी निवळ दवरचें, कित्याक आमी आमचें एनवायरमेंट सांबाळचें। दुसरें आयज रानाचो आमकां उपेग कितें, रानां सांबाळप म्हळ्यार कितें, रानां आमी कशीं सांबाळची। तिसरें बीचीस, हे आमचे दर्या देगेर आमी धंदो करता, आमी एक फावटी धंदो करता आनी आमी एक फावटी सीजन जाल्यार आमी गेले फाटल्यान एक गांवांत, त्या गांवांत लोक रावता, सरावंडिंगाक आमकां त्यो बीचीस निवळ कशें दवरच्यो ते आमची भुरगीं तेंचे पावर पॉयंटान ती एक्सप्लेन करतली। तेच भाशेन रिवर्स, न्हंय आमकां कित्याक गरजेच्यो, न्हंय थोड्या न्हंयेन सगळो कचरो मारलेलो आहा, कोण न्हंय केअर करना, ह्यो न्हंय आमच्यो, ह्यो आमच्यो न्हंय आमकां कितल्यो गरजेच्यो हे सगळें ते पावर पॉयंटान तेणी हें केलें, उलयलां। ते पावर पॉयंटाचेर ते दाखयतले। आनी लास्टली गार्बेज, आमचें काणकोण आमी कशें निवळ दवरचें हें तेमी उलयलां आनी तेंय दाखयलां। सो आमी तेंची थोडी म्हायती जी ती दिता ती आमी घेवची आनी आमचें पर्यावरण आमी सांबाळचें। आसा तो पालोले क्लबाक जसो दसपार म्हणून सांगला थंय आसतलो प्रोग्राम 4 वरांचे बरोबर स्टार्ट जातलो। आमी सिनियर सिटीजनाक आपयला, 2-3 वक्ते आसतले, प्लांट डिस्ट्रिब्युशन करता, वेगवेगळे तरेची आमी झाडां मागयलात। ती झाडां म्हणजे काजूची आसतली, आंब्याची आसतली, डाळिंबाची आसतली, लिंबाची आसतली, काजू आसतल्यो, बाकीची सगळी झाडां आसात ते आमी 100 अशी झाडां आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले। म्युनिसिपल लेबराकय ताणें आपल्या हेजे वयल्यान इनवायट केल्लो आसा। ट्युरिजम जे बिचाचेर जे पळय काम करपी जे लोक आसा क्लीन करतात तांकांय आपयला। आमी हाजे फ्रेंड्स ऑफ काणकोणा म्हणून जो ग्रूप आसा तांचे इनवायट केला आनी एक ल्हानसो प्रोग्रामा भितर ते सगळे जे ताणें फाटले कितलेशेच दीस लागून ताणें बरें पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन भुरग्यां कडच्यान तयार करून केलां। त्या पावर पॉयंट प्रेजेंटेशनय आमी दाखयतले आनी निसर्गा बद्दल म्हायती भुरग्यांक मोग वाडचो म्हणून एक ल्हानसो प्रोग्राम आसा एनवायरमेंट डेच्या निमित्यान बरोबर 4 वरांचेर सुरू जातलो। आनी तुमकांय मागता पत्रकार भावांक तुमी मुद्दम थंय येवचें आनी तो प्रोग्राम शक्य जाल्यार तो लायव्ह करचो, जेणे करून संपूर्ण काणकोणा भितर ती म्हायती लोकां मेरेन पावली। गोवा 365 खातीर देविदास गावकार, समृता कणगावकार आनी ओमकार देशप्रभू।